Hello, I'm Father James Kubicki, and after reading today's Gospel, I have to say that sometimes I'm amazed at how clueless the apostles were. Here we have the 9th chapter of Mark, where Jesus is teaching his disciples that the Son of Man will be killed and then 3 days later rise from the dead. They were afraid to ask any questions about this. And right after this, they arrive at a house and once inside start arguing about which of them is the greatest. Here's Jesus trying to teach them that the Old Testament prophecies about God's suffering servant were about him, and that the Messiah wasn't going to have an earthly rule with power and wealth, and all they can think about is following Jesus into such an earthly kingdom and sharing in the spoils. So Jesus teaches them, if anyone wishes to be first, he shall be the last of all and the servant of all. In other words, God's ways are not our ways. What humans consider greatness means nothing to God. I recently heard a story about a man who was dying and called out, "Save me, Jesus, save me! I've got money, I've got land." I couldn't help asking, what was he thinking? That wealth and influence could save him from death? Jesus makes it pretty clear that what matters to him is loving service of others, especially the poor, the weak, the young. For Jesus ends his teaching with this: whoever receives one child such as this in my name receives me, and whoever receives me receives not me, but the one who sent me. Are you ready to receive Jesus in the ones who need your help today?
Sani sota tuka Ushakotin sota tuka Ushaponak sota tuka Sugle sorin sota tuka Safatoro detana Kalzat lehe udgar sota Aisha tisa cesur kusu Tuka donya te bejoita Sukushani sota tuka Iskyagotin sota tuka Kushat ponak sota tuka Suke zorin sota tuka सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो तुमकां दिव आनी माई मोगाचो येवकार आयचे मिसाचे भेटेन आयची मिसाची भेट आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या मिलाग्रिना डिकॉस्टा हिच्या ओतम्या पासत देवान तिका सर्गीचे सूख फावो करूंक हे भेटेन मागुया. दुसरें तेसो आमी भेटयता जुआना मेस्किता हांच्या सगळ्या घरच्या ओतम्या पासत देवान तांकांय सर्गीचे सूख फावो करूंक हे भेटेन आमी मागुया. आयज आपलो जल्माचो दीस मनयतात जॉयडन कार्वालो, मॅरी एन डायस, तांचे देवान भरपूर आशिर्वाद घालूंक आमी मागुया. आयज सायबिणीची भेट जाता दिवसा ग्रान ह्या समुदायांतल्या दर एका गोऱ्याब्याचेर सायबीण मांयचे मजतीन भरपूर आशिर्वाद पडूंक आमी मागुया. हेर सगळी आमची मागणी आमच्या संवसारा पासत, आमच्या देशा पासत आनी खेरीत भाशेन आमच्या गोंयच्या राज्या पासत आमी देवा मुखार दवरुया. इल्लोसो वेळ ओगीच रावन आमी जण एकलो आमची मागणी देवा मुखार दवरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रिच्या भाव भयणीनो, देवाचें उतर आयज जावन भो करून पयल्या वाचपान आमकां आदल्या करारान जेन्ना हे जुदेव जे आसले बाबिलोनीन तो परतून येवन आपलो गांव, आपलो देश इज्रायल परतून कशे भाशेन घडून हाडटात हाचे विशीं आमी नियाळ करतले. खेरीत भाशेन देवाक आर्गां दिवया. मोडलां तें आमच्यान परतून घडूंक जाता देखून आमच्याय गोंयच्या राज्याचेर आमी असलीच नदर मारुया. मोडटा अशें दिसता, काबार जाता अशें दिसता तेन्ना तें नव्यान घडून हाडूंक आमी कितें करूंक जाता, कितें करचें हें जाणा जावंक आमी देवाचीच प्रेरणा आमकां देवाच्या उतरांतल्यान घेवंक ह्या दिसांनी खेरीत भाशेन प्रयत्न करुया. पूण जायते पावटी आमी गोडे फाटीं उरल्या, जायते पावटी आमकां कांयच पडलेलेंच ना, म्हाका कित्याक पडलां असलो जायते पावटी असली आमची वागणूक जाल्या. देवा लागीं बोगसणें मागुया. हांव पातकी सुरपदार देवा आनी तुमकां भाव भयणी म्हजो गुन्यांव सारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान सारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. म्हजो अपराध, म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच सांकवार मरेक सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीलो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सुरपदविदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. क्रिस्ता काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर. सोम्या काकूत कोर. सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. बापा, सगळ्या लोकांच्या रुचणारा आनी तारुका कोरियेच्या देशांत एक आपणायलेली परजा तुवें विचित्रपणी क्रिस्ती भावार्थाक आपयली आनी आंद्रे आनी पावलू आनी ताचे सांगाती ह्या रोख साक्षाच्या मोहिमेवन साक्षीदारपणान वाडयली. तांचे देखीन आनी विनवणेन आमकांय तुज्या आज्ञाच्या मार्गार मरोपर्यंत विस्वाशी सांबाळ. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं
तो खरो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता आनी राजवट चलयता देवा ससनाच्या ससना Amen. एजराच्या पुस्तकाची सुरवात. सायरस पर्साच्या राजाच्या पयल्या वर्सा जेरेमेसाच्या तोंडी सर्वेस्पर उलयलो तें उतर पाळचे खातीर सर्वेस्परान पेर्साच्या राजाक सिरुसाच्या मनाक स्फूर्ती दिली. तेन्ना तेणें आपल्या आख्या राज्यान अशें पुरगूट केलें आनी तोकट्यांचेर मारून परिसीत करूंक लायलें. सायरस पेर्शाचो राजा अशें पुरगूट करता. सर्वेस्परान सर्गीच्या देवान पृथ्वीवेलीं सगळीं राज्यां म्हजे आधीन केल्यांत. जेरुजाल्याच्या शारांत जुदाच्या प्रांतांत आपणाच्या मानाक एक मंदीर बांदूंक ताणें म्हाका हुकूम घाला. जो कोण तुमचे मदें ताचे आख्खे परजेचो ताचो देव ताचे सवें आसूं. ताणें जुदेया प्रांतांत जेरुजाल्याक वचचें आनी थंय सर्वेस्पराक इस्रायलाच्या देवाक एक मंदीर बांदचें. तोच तो जेरुजाल्यांत आसा तो देव आनी आमी जिवी उलवल्यांतल्या जोण खंयसरूय तो रावूं. ते गांवच्या लोकांक रुपें आनी भांगार माल आनी गोरवां तशें आपकुशीन हेरूय देणी दिवन जेरुजाल्या आसतल्या देवाक मंदीर बांदूंक ताका आदार दिवचो. देवाचें उतोरें. देवाचे गोड उपकार. आमचो जबाब जातलो. आमचे खातीर सर्वेस्परान व्हड व्हड अजेपां केलीं. आमचे खातीर सर्वेस्परान व्हड व्हड अजेपां केलीं. सोनाच्या गुलामांक सर्वेस्परान परतून हाडलें तेन्ना आमकां पयलें तें सपोनशें दिसलें. तेन्ना कुशलकायेन आसलीं आमचीं तोंडां आनी आमच्या ओंठांनी एक सारकीं सुटलीं गितां. जबाब. आमचे खातीर सर्वेस्परान व्हड व्हड अजेपां केलीं. ओन भावार्थी लेगून म्हणूंक लागले, कसलीं कसलीं अजेपां सर्वेस्परान तांचे खातीर केलीं नात. वय व्हड व्हड अजेपां सर्वेस्परान आमचे खातीर केलीं आनी आमचीं काळजां संतोशान मुरगटलीं. जबाब. आमचे खातीर सर्वेस्परान व्हड व्हड अजेपां केलीं. जशे नेगेबांत उदकाचे लोट नव्यान व्हांवतात तशेंच आमच्या गुलामांक परतून हाड सर्वेस्परा. रोडण्या दुकानी ओंकतात तीं गायनां गावन करतात लुवणी. जबाब. आमचे खातीर सर्वेस्परान व्हड व्हड अजेपां केलीं. वेतां वेतां तुका बरी चल्लीं हातांत घेवन वचचें बी. येतां येतां गितां गावन आयलीं माथ्यार मारूंक कोणसाचें बरें. जबाब. आमचे खातीर सर्वेस्परान व्हड व्हड अजेपां केलीं. उद्गार. तुमचो उजवाड मनशा मुखार परजोळ दी. तुमच्यो बऱ्यो कन्ये पळोवन सरकार आसता तुमच्या बापाक सगली वाखाणूक पावूं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं.
लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सुम्या. जेजून लोकांचे उरपोंचीक सांगलें, कोणूच दिवो पेटोवन तो एका आयदोंडा पोंदाक लिपयना वो बाजे तोळा दवरिना, पूण भितर येता तितल्यांकूय उजवाड पडोवचे खातीर तो पेडार दवरतात. कित्याक शेकी उक्तें जावचें ना तसलें आतां कांयच ना लिपुल्लें, न्हय म्हूण कळचें ना वो उजवाडा येवचें ना तसलें आतां कांयच ना गुपीत. म्हणटच तुमी कशें आयकतात ते विशीं चोत्राय धरात. कित्याक आसा ताका देव ओदीकूय दितलो आनी ना ताचे लागचें जें आसा म्हूण तो समजता तेंय देव काडून घेतलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वखाणी तुका क्रिस्ता. प्रिच्या भाव भयणींनो, आयच्या ह्या देवाच्या उतराचेर नियाळ करता आसतना म्हजें मन गेलें आमच्या दायजाचेर, बो करून ही निमणी वड जी जेजून म्हणली, आसा ताका देव ओदीकूय दितलो आनी ताचे ना ताचे लागचें जें तो आसा म्हूण समजता तेंय देव काडून घेतलो. म्हज्या नियाळाक म्हाका आमचें दायज, गोंयचें दायज आसा ताचे विशीं आयलें. कालच्या दिसाक आमी जाणवायेच्या पुस्तकान नियाळ केल्लो की जे जुदेव दुसरे कडेन वचून सेटल जाल्ले, ते जे जुदेव फाटीं जुदेयांत वा इस्रायलांत रावल्यात तांकां किकोन करताले वा तांच्या प्रमाणीकपणाचेर एके भाशेन जायते तरेन उलयताले. आयज तावन सुरवातेक जशें आमी आयकलां, आयज तावन आमी ही वाचपां सुरू करता एजरा नेहेमिया ह्या प्रवाद्यांच्या हांच्या पुस्तकांतली आमी आयकता. म्हणजे बाबिलोनियंतान जे निर्वाशी परतून आयल्यात, एक्झायल्स ऑफ बेबिलोनिया, ते परतून आयल्यात आनी परतून येवन मंदीर आपलें कशे भाशेन बांदतात, आपलो देश परतून कशे भाशेन बांदूंक सोदतात, ह्या विशीं आमी ह्या दिसांनी वाचता. भाव भयणींनो, जरी तर आमी सर केली, आमी कंपेर केलें, हो देश म्हणजे इस्रायल त्या काळाचो जुदेया, जंय जुदेव जे फाटीं उरलेले ते थोडेच उरलेले आनी जाय त्या जुदेवांक नेबुकदनेझर राजान बाबिलोनियेक व्हेल्ले आनी निर्वाशी केल्ले, एक्झायल्स केल्ले. जायतीं वर्सां जाल्या उपरांत बाबिलोनियेन हो एक बरो राजा आयलो, सिरूस, किंग सायरस, आनी हो राजा किरीत भाशेन ह्या लोकां सोबें बरेपण दाखयता. कित्याक खुद देव ह्या राजाक ह्या आपले विचून काडलेले परजेक परतून तांच्या घरा बांदून हाडूंक एके भाशेन पाठोवंक लायता आनी हो राजा देवाचें आयकता. हातून भाव भयणींनो, आयज जरी तर आमी पडयल्यान नदर मारली आनी आमी आमचेंच दायज म्हणटा तेन्ना, आमकां गोंयकारांचें दायज म्हणटा तेन्ना जरी तर सर केली जाल्यार आमच्यान म्हणूंक जाता आयज आमचे एक्झायल्स जायते जाल्ले आसात. इस्रायलाच्या काळार तांकां नेबुकदनेझर राजान धरून व्हेल्ले. आयज आमच्या भावा भयणांक, आमच्या गोंयकारांक गडे खंयच्याच राजान वा खंयच्याच पॉलिटिशनांनी धरून व्हरूंक ना. पूण तसलेंच कितें एक सिट्युएशन कशें जालां, परिस्थिती जाल्या जंय आमच्या गोंयांत काम ना, आमच्या गोंयांत वावर ना, आमच्या गोंयांत दुडू ना, आमच्या गोंयांत फॅसिलिटीज ना, सोयेग ना. हे परिस्थितीक लागून जायतीं आमचीं भाव भयणां आयज गोंय सोडून दुसरे कडेन पावल्लीं आसात, जावं पोर्चुगीज पासपोर्ट करून वो हेर दुसरे भाशेन. जायतीं तातूंतलीं जंय जंय तीं आयज आसात थंय रावन रडटात, आमचें गोंय कितें जाता, काबार जाता. आयज फेसबुकाचेर, वॉट्सॅपाचेर, सोशल मिडियाचेर हीं आमचीं भाव भयणां जायतीं रडटात. तांकां दूख भोगता, गोंय आयज आमचें खंय पावता. भाव भयणीनो, असलीच परिस्थिती ह्या जुदेवांचेर आयिल्ली.
जुदेयांत जे फाटी उरलेले वो इस्रायलान जे फाटी उरलेले एके भाशेन कोश्टवताले आपले तें दायज सांबाळूंक, आपली आयडेंटिटी सांबाळूंक. तातूंत भितर थोडे जाण आसले तांकां कांयच पडूंक नासलेलें. म्हणटच जे कोण वावुरतात ते खरेंच कोश्टवताले आनी रावताले केन्ना काय आमकां सुटका मेळटली, ओ आमचें दायज जें आसा तें आमी बरे भाशेन जिवंक पावतल्या. परतून आमी आमचें देव मंदीर कशे भाशेन बांदतल्या, कित्याक तांचें देव मंदीर सगळें मोडून उडयल्लें. आनी हें देव मंदीर बांदूंक तांचे लागीं शक्ती नासली व तांचे लागीं रिसोर्सीस नासले जे कोण फाटीं उरल्यात ते. तर असल्या वेळार सिरूस राजा हे जे बाबिलोनीन एक्झायल्स आसले, निर्वाशी आसले, तांकां परतून वचूंक दिता. तेच बरोबर तांचे बरोबर हें देव मंदीर बांदपाक आपल्या मनशांक धाडटा. शिकलेले जे आसात ते इंजिनियर आमच्यान म्हणूंक जाता, असल्यांक धाडटा हें मंदीर कशे भाशेन बांदपाचें. तातूंतलो एकलो एजरा आनी दुसरो नेहेमिया. आनी इस्रायलान देव मंदीर परतून बांदून हाडूंक आनी हो भावार्थ परतून बांदून हाडूंक एके भाशेन जुदेवांचें अस्तित्व जें आसा, जुदेवांची आयडेंटिटी आसा ती नव्यान बांदून हाडूंक तो तांकां पाठयता. भाव भयणीनो, आयज हेंच आमच्यान आमच्या जिविताक लावून, आमच्या गोंयकारांक लावून म्हणूंक जाता काय, बो करून जे आमचे भाव भयणां भायर आसात ते आयज परतून येवपाक शकतात काय, हांव नकळो. पूण नियाळ हाचेर हांव करतां. आमचीं जीं भाव भयणां भायर आसात आयज एक्झायल्स कशे जाल्ले आसात, निर्वाशी कशे जाल्ले आसात, थोड्यांच्यो सिटीजनशीप गेल्ल्यो आसात, भारताची सिटीजनशीप आनीक ना तांचे लागीं. पूण आमचे गोंयकार खरे नीज गोंयकार, जायतेचीं घरां हांगासर ती परतून जेन्ना हॉलिडेयांक येतात पळयल्यार आनीक कोण रावता. भायर घालूंक वचत जाल्यार भायर घालपाक जायना, कायदोय तांचे वाटेन ना. हांगाचे जे पॉलिटिशन्स आसात तेय तांकां आदार करिनात. जायतीं जाणां रडटात आतां आपलीं घरां गेलीं म्हणून, आमच्या घरान आनीक कोण रावतात. ते कडेन थोडे जाण भायले, थोडे आमचेच गोंयकार. असली परिस्थिती जेन्ना आयल्या तेन्ना ही आयचीं वाचपां भाव भयणीनो आमकां हें उगडापेक करून दाखयता. परतून येवपाक जाय. रिटर्न ऑफ द एक्झायल्स इज इम्पॉर्टंट टू बिल्ड जेरुझलेम वन्स अगेन. परतून जेरुझलेम शार बांदून हाडूंक, मंदीर बांदून हाडूंक हे जे निर्वाशी आसले तांकां परतून येवपाक पडले. परतून येता तेन्ना भाव भयणीनो हे जे बाबिलोनियंत आसले, म्हणलां तशें सिरूस राजा आयलो तेन्ना तांकां जायत्यो सवलती मेळूंक लागल्यो आनी ते बरे भाशेन जिवंक लागले. थोडे जाण व्हड जाले, तांचेय लागीं आतां थंयसर प्रॉपर्टी आसा, थंयसर तांचे लागीं शिकप आसा, थंयसर तांचे आतां बिझनस आसा. तरी आसतना हें सगळें फाटीं धरून जें दायज आमकां आमच्या देवान दिल्लें, आमच्या पुर्वजांक जें दायज दिल्लें तें सांबाळूंक ते परतून आयले. आनी हें परतून येवप म्हणल्यार समजूंक आमकां एकदम गरजेचें. बो करून जीं कोण भायर आसात, जीं कोण भायल्या देशांनी आसात तांकां समजूंक एकदम गरजेचें. हे येता आसतना तांकां आतां कमींग बॅक टू लोवर स्टँडर्ड्स अशें जाल्लें. कित्याक आतां पेर्सियेन वो बाबिलोनीन तांचो स्टँडर्ड ऑफ लिवींग वाडटालो. आनी असल्या वेळार जेरुझलेम येवप म्हणल्यार जंय डिव्हलपमेंट ना, जंय कांय फॅसिलिटीज ना, जंय सोयेग ना, थंय तांणी परतून येवपाक जाय आसलें. फकत देवान आमकां दायज दिल्लें तें दायज सांबाळच्या मोगान हे एक्झायल्स म्हणटात ते वो निर्वाशी लोक जो आसलो ते परतून आयले. आनी मागीर तांणी इस्रायल परतून बांदून हाडलें. आपलें राज, आपलो देश नव्यान बांदून हाडलो. एके भाशेन तांणी आपलो उजवाड जो पोंदाक दवरलेलो, मेजा तोळाक दवरलेलो, तो वयर पेडार काडून दवरलो. जशें आयचे शुभ वर्तमानान जेजू सांगता, कोणूच आपलो दिवो पेटोवन तो आयदोणां पोंदाक वो मेजा पोंदाक दवरिना, पूण सगल्यांक ताचो उजवाड मेळचे पासून तो वयर पेडार दवरता. असलेंच कितें ह्या निर्वाशांनी केल्लें आयज आमकां गरज आसा काय? आयज आमच्या भाव भयणाच्यान अशें करूंक जाता काय? आयज जे कोण कोश्टवतात हांगासर तांकां मजबूत करूंक, तांकां भरवसो दिवंक तांच्यान आयज येवंक जाता काय? हांव नकळो हाचे विशीं. पूण हे पेर्सियन्सान जे आयिल्ले ते परते आयले तेन्ना जुदेयान जे आसले जुदेव तांकां एक नवी घोटाय मेळ्ळी.
तांकां एक नवो भरवसो मेळ्ळो आनी तांणी हो आख्खो बदल हाडलो. तर आयच्या दिसाक हाचेर आमी नियाळ करुया, सगळीं नियाळ करुया. कितें करूंक जाता आमच्यान आमचें दायज सांबाळूंक, कितें करूंक जाता आमच्यान आमकां भावार दिल्लो आसा तो नव्यान बांदून हाडूंक, कितें करूंक जाता आमच्यान आमी जी शिपडलेलीं आसा ती परतून एक जावंक, आमचे मदें एकवट घडून हाडूंक, आमचें दायज सांबाळूंक आमच्यान कितें करूंक जाता. तूं कितें करूंक तयार आसा हाचेर हो आयज तुमचो नियाळ जावं दी. तर वच नियाळ करता आसतना जेजू आमकां सगल्यांक एक करूंक आयला, जेजू आमकां सगल्यांक सोडवण दिवंक आयला. तोच जेजू आतां ह्या आल्ताराचेर येता, ताका घेवंक तयार जाता आसतना आमचेंच अर्पण, आमचें मन, आमचें काळीज ह्या आल्ताराचेर उबारुया. म्हज्या बाबा भयणींनूय म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पोर मानून घेवन. सर्वेस्परा देवा, तुजे पुर्जेच्या दानाचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी सगळ्या संवसाराचे सोडवणी पासत आमीच तुका मानता तसलें बलिदान जावंक निर्मी. हें आमी तुज्या भक्तांचे विनंतीन मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परातायेन इबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदारान सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थाय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आंद्रे आनी पावलू तुज्या रोग साक्षांच्या आनी तांच्या सांगात्यांच्या रोग साक्षांनी जेजूच्या पावलांनी चलून आनी आपलें रोगत वारून तुजी विचित्र पदवी दाखयली. हे परी तुका गोवाय दिवच्याक आमकां तूं घोट करताय आनी अशें तांचे असोक्तायेन क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं तुजें बळ सुपूर्णयेन परजळायताय. देखून सर्गीच्या देवदूतां सांगाती आमी प्रितुमेर निरंतरी संतोषान तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 तळपरांचो सर्वेस्पोर तूं, स्वर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. उंचोर्गी तुका सोय सोय, सर्वेस्पराचे नांव येता ताका सोय. उंचोर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणांची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणशी.
तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळी, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट परगोटुया. तुझ्या कुसानी पुनर्जीवनपणा ओरे तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संसाराच्या सोडवणारा आमची बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे प्रितुमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची हे भेटेक आयज आजीर जाल्ल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माई सांगाती, तिच्या पोती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदता, बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमेन. आमचें दायज सांबाळूंक आमकां जण एकल्याक उलो केल्लो आसा, पावणें दिल्लें आसा. आमचें दायज सांबाळूंक आमी सगळीं बाराबर मेळून वावर करूंक गरज आसा. ही कृपा आमकां जण एकल्याक मागुया आनी बाराबर जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमचे बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षता, तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरभशेन उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासवडकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतायन राजभट चलयताय सासणाच्या सासना. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेले तूं संवसाराचे पाप काडटली, आमची काकूत कोर. देवाचे शेले तूं संवसाराचे पाप काडटली, आमची काकूत कोर. देवाचे शेले तूं संवसाराचे पाप काडटले, आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यांत ते आमी सगळीं सुभागी. सुम्या, तूं म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली.
आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे मोगाळा जेजू मोगाळा तूं जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता हांव सोत मानता सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता आशेता हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव तुका हांव संस्कारान घेवंक संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजान ये. म्हज्या काळजान ये तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका तुका एकपडटा एकवडटा तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका म्हाका दिवं नाका आमेन आमेन. Otmiamo czekają Uszakajmy lasu Moje bito cieta Mozo Deus ci Otmiamo czekają Uszakajmy lasu Moje bito cieta Mozo Deus ci Ukero mozo Virumiero ci mozo Ai no Gesù Dio caro Va por mozo panzaro Otmiamo czekają Uszakajmy lasu Moje bito cieta Mozo Dio ci Otmiamo czekają Uszakajmy lasu Moje bito cieta Mozo Dio ci म्हजो पाटलावदार म्हूण कोणूय मनशां उजीर परगटीत जाल्यार तो म्हजो पाटलावदार म्हूण स्वर्गार आसत्या म्हज्या बापा उजीर हांवूय परगडटलों. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, असोक्तांक घट आनी बळिश्ट करता त्या पवित्र जेवणान तुज्या रोग साक्षांच्या परबे दिसा तुवें आमकां पोसले. ह्या जेवणाचे गोठायेन जेजूक विस्वाशीपणान चिकटोन सोमेस्तांच्या तारणा खातीर पवित्र सभे मदें आमचो जीव खर्चूंक आमकां फावो कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आयज सांजे 6 वाजता देवसागरान हे समुदायान सायबिणीची भेट जातली. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवय आसूं. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात. जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा.
देवाचे गोड उपकार Grzech soda sami boczy, grzech dadu sami nauczy, mogę ci tego zboru, oboj na ci nie bory. Grzech soda sami boczy, grzech dadu sami nauczy, mogę ci tego zboru, oboj na ci nie bory. Amchikasa Gushirada Nirmolave Bore Utra Amsobapui Asa Soda Amchetasu Amchetana Gusha Soda Sami Boche Gusha Dadu Sami Nau